नमस्कार, हांव तुमकां सगळ्यांक खुशालभरीत सांजवेळ आवडयतां। ह्या सुवाळ्याच्या काळजांत खोलायेन वचचे पयलीं म्हाका सांजवेळच्या नखेत्राची वळख करून दिवपाची आसा। म्हजी आवड निलिमा मुंगरेच्या स्वर्गांतल्यो गाठी ह्या नव्या कथासंग्रहाचे आनी भौमानेच विराज गोविंद म्हात्मे हांणी अणकार केल्ल्या तिच्या नवो निश्चय ह्या कथासंग्रहाचे लोकार्पण सुवाळ्याक आमी हाजीर आसा। निलिमा मुंगरेची कथा विणपाची समर्पणाची गवाय जावन आसा। आयज शणै गोंयबाबाची जयंती आनी ह्या दिसा हांगा लोकार्पण जाता ही आमचे खातीर एक खुशालकायेची गजाल जावन आसा। हो एक बऱ्यांतलो बरो योग अशें म्हणल्यार अतिताय जावची ना। सगळ्यांत पयलीं निलिमा मुंगरे आनी संजना प्रकाशनाचे धनी भौमानेस दिनेश मणेरकर हांणी मानेस्तांक आदारान माचयेर हाडून बसोवचें आनी तांणी थंय बसका घेवची। खंयच्याय सुवाळ्याक हात घालचे आदीं देवाक नमन करचेलें आसता। आमची मांडकुली सनवी, अर्ना, आश्वी तुमचे मुखार इशस्तवन सादर करपाक येता। संजना पब्लिकेशन पुस्तकां छापपाचो वाव करत आसा। आज मेरेन तांणी 250 वयर पुस्तकां छापिल्लीं आसा। भौमानेच दिनेश बाबा लागीं मागता तांणी येवकाराचें उलोवप करचें। आज हांगा निलिमाबाईचें दुसरें पुस्तक लोकार्पण जाता। म्हाका दिसता पयल्या वर्सा तांचें पयलें पुस्तक आयिल्लें नवो निश्चय आनीक त्या वेळार निलिमाबाई तें छापपा सारकें आसा, बऱ्यो जाल्या कथा ह्या अशा संभ्रमाक आशिल्ली जेन्ना तिचें पयलेंच पुस्तक आयलें तेन्ना। आनी मागीर तिका याद करून दिली, मागीर तुमी पयलीं बरयताली, सुंदर बरयताली पयलीं, मदीं एक खंड पडलो आनी आतां तुमगेलें बरें आसा तेन्ना तुमी कंटिन्यू करपा जाय बरोवपाक। असो सपोर्ट दीत दीत तिजो तो संग्रह जालो आनी अवघ्या 2 वर्सां भितर नव्यो कथा घेवन दुसरो कथा संग्रह तुमच्या आज भेटेक येता। ह्या खातीर तिका हांव मन काळजा सावन परबी भेटयता। आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमकां मानेस लाभल्यात ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे, आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे म्हणून डॉक्टर भूषणबाब भावे मानाचे सोयरे म्हणून, आनी हांगा आनीक एक व्यक्ती आसा ती म्हळ्यार डॉक्टर विराज महात्मे। केन्नाय नव्यो वळखी ज्यो जातात त्यो योगायोगान जातात अशें तांचेंय मत। आमी मेळ्ळे ते दोतोर हेद्याल्या कविता संग्रहाच्या प्रकाशना निमतान आनी ताचे पयलीं आमी केन्ना मेळूं ना।
आनीक ते दिवसा मागीर आमचें उलोवप जालें, विशय आवडीचे दोगांचे. आनीक एक बऱ्यांतले बाल साहित्यकार डॉक्टर विराज आनीक इंग्लिशीन बरोवपी तांची पुस्तकां हांवें मागयलीं, तांचे कडल्यान थोडी घेतली, थोडी एमेझॉनाचेर मागयली. एमेझॉनाचेर तांची सगळीं पुस्तकां अवेलेबल आसात, मुद्दम भुरग्यांनी वाचपा सारकी पुस्तकां. आनी त्या भाशेक एक वेगळो फ्लेअर आशिल्लो जेन्ना हांवें पुस्तकां वाचली तांची. म्हणजे एक इंग्लीश रिडर जेन्ना वाचता खंयचेंय पुस्तक तेन्ना ताका कशे तरेची भाशा जाय ती भाशा तांकां अवगत आसा. आनीक हांवें ह्या संदीचो फायदो घेतलो म्हळ्यार जाता. विराज बाबा कडेन हांवें प्रपोजल घालें, ते म्हळ्यार म्हाका एक कथा संग्रह तुमी ट्रान्सलेट करून दिवशात इंग्लिशीन. आनीक विराज बाबान बरे भशेन उमेदीन हय म्हळें. आनी हांवें तांकां पयलो कथा संग्रह दिलो, तो निलिमाबाईचो जें पुस्तक आयिल्लें पयलें, पयल्या वर्सा आयिल्लें तें नवो निश्चय, तें पुस्तक तांकां दिलें. आनी तांणी जो टायम दिलो, म्हणजे टायमा परस पयलीं तांणी हें पुस्तक पूर्ण करून म्हाका दिलें इंग्लिशीन. जेन्ना तुमी आज हें पुस्तक वाचतले तेन्ना तुमकां मुजरत कळटलें की कशें ट्रान्सलेशन जालां आनी कितलें सुंदर ट्रान्सलेशन जालां तें. विराज बाब, तुमकां येवकार. आयच्यो सूत्र निवेदिका तुमकां येवकार. हांव केन्नाय सांगता की कोंकणीच्या मळार कितेंय तरी नवें करया, नवें पावल मारया. आनी त्या नदरेंतल्यान आयचें नवें पावल, जरी एकच कथा संग्रह आयलो निलिमाबाईचो, तरी तो ट्रान्सलेट जावन इंग्लिशीन आज तुमच्या मुखार आयला. कन्नडान ताचो प्रोसेस चालू आसा. आमची पुस्तकां बेगिनात बेगीन दुसरे भाशेक येवची आनी ती तुमच्या मुखार हजर जावची वाचप्या मुखार, हो हावेस दवरून संजना पब्लिकेशन्स वावुरपाक सोदता. परतून एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भोवमानीस दिनेश बाब, फुलां ही सैमान आमकां दिल्ली व्हडली देणगी. आदर म्हणून आमी बऱ्या कार्याक फुलांचो आस्पाव करतात. हांव शैवीक विनंती करतां आमच्या मानादीक मुखेल सोयऱ्यांक भोवमानीस उदय बाबाक फुलां भेटोवची. हांव सनवीक विनंती करतां ताणें भोवमानीस प्रोफेसर भूषण भावे हांकां फुलां भेटोवची. बाय अर्ना विनंती करतां ताणें डॉक्टर विराज महात्मे हांकां फुलां भेटोवची. हांव आश्वीक विनंती करतां ताणें निलिमा मोरे हांकां फुलां भेटोवची. गूढ सोबीत अशें ईर्ष्य स्तवन आनी फुलांचो कर्म दोगांचो संयोग जावन प्रसन्न अशें वातावरणांत हांव मुखेल सोयरे भोवमानीस उदय बाब हांचे लागीं मागतां तांणी पुस्तकाचें लोकार्पण करचें. आतां हांव निलिमाबाई कडेन मागतां तिणें आपलें मनोगत व्यक्त करचें. भोवमानीस भूषण बाब, भोवमानीस विराज बाब, भोवमानीस दिनेश बाब हांकां सगळ्यांक आनी तुमी कोंकणी साहित्य मोगी म्हज्या इश्ट इश्टिणी सोयरी म्हज्या ह्या सुवाळ्याक खुशालकायेन सहभागी जाल्ल्यान हांव सगळ्यांक दिनवासतां. म्हजो पयलो कथा संग्रह 2022 आयलो आनी ह्या साहित्य जगांत म्हाका इतलें प्रेम आनी इतलें व्हडलें नातें मेळ्ळें हें हांवें केन्नाच येवजूं नाशिल्लें की म्हाका अशें नातें मेळटलें. म्हजें लिखणां हांवें जें कथा बरयले आनी लिखाण केलें ताजी खूब तुस्त जाली. म्हाका संदेश आयले आनी मोबायला वयल्यान संदेश धाडले आनी रातचे सुद्दां काना कडेन गुणगुणपी अशे फोन येवपाक लागले आनी म्हाका
खूब हें जालें म्हणजे आतां हांवें बरोवपाक आनी आनी चड बरयल्यार बरें अशें म्हाका दिसपाक लागलें. आतां जे म्हाका लोकांचें प्रेम मेळ्ळें न्ही तशेंच म्हाका सामकें म्हालगडे अशें लोकांचें प्रेम मेळ्ळें. तांचें हांव सगळ्यांचीं नांव घेवंक शकना पूण 2 जाणांचें हांव मुजरत नांव घेतां. भोवमानेस्त माधव बाब हांणी म्हजें पयलें पुस्तक वाचून म्हाका मुजरत फोन केलो आनी सांगलें तुजी अमकी कथा बरी आसा, ती कथा बरी आसा, ही कथा म्हाका आवडली अशें म्हणून ताणें. आनी हाजे पयलीं म्हाका दिसता हांव इश्कोलान आसतना रेडिओ स्टेशनार गेल्ले कडेन तांचें म्हाका मार्गदर्शन लाभिल्लें आनी पयर सुद्दां ताणें हांव हो कथा झेलो उगडटा म्हणजे हाजो संग्रह म्हजो येतलो म्हणटकीर ताणें म्हाका मुद्दम आपोवन आनी मार्गदर्शन केलें. शिवाय म्हज्या पुस्तकाक तुमचे 4 शब्द लाभचे हें म्हजे खातीर खूब व्हडलें आसतलें. म्हळ्यार ताणें मुजरत ते शब्द बरयले आनी ते काल ताणें म्हाका सांजचो फोन केलो की आपल्याक तुज्या फंक्शनार येवपाक जाय. माधव बाबा लागीं अशें मागता की तांचें म्हाका मार्गदर्शन सदांच मेळचें. कित्याक सारकें म्हणजे वेवस्थीत सांगता की तूं अशें बरय तशें बरय आनी तांच्या मनाक तांणी एक जो म्हाका विशय दिला ताजेर म्हजे कडेन जावचें आनी तेन्ना तुमचें म्हाका मार्गदर्शन लाभचें अशें हांव मागतां. आनी भोवमानेस्त उदय बाब हांकां सुद्दां तांचेंय नांव घेता कित्याक तर म्हाका एक दीस सानवरचो एका अस्तुरेचो फोन आयलो आनी ती म्हणपाक लागली निलिमा मुंगरे तूं काय म्हणटा. खंय म्हळें निलिमा मुंगरे, आगो हांवें तुज्यो कथा वाचल्यो म्हणपाक लागलें. मागीर तुका पुस्तक कशें मेळ्ळें आनी नांव तर म्हाका आवाज तर म्हाका वळखीचो ना, तुजें नांव कितें? तुजें नांव कमल कामत. तर म्हणपाक लागली तुजें पुस्तक आपल्या उदय बाबान धाडून दिलें आनी वाच म्हणून सांगलें. उदय बाब ही तुमी म्हजी एक तरेन फाट ठोकपिल्या अशें हांव मानतां. आतां म्हाका चड हें कित्याक जालें वाचकांनी म्हाका भरपूर स्फूर्त दिली, विचार मनन करपाची शक्त दिली आनी बरोवपाकूय बळगी दिलें. बरोवपाक बसतना अभिनंदन केल्लीं ती उतरां म्हज्या काना कडेन गुंजन करपाक लागलीं आनी हासरी मुखामळां म्हज्या दोळ्या सामकार येवन हांव बरोवपाक शकलें. 2 वर्सां म्हणजे एक ऑलमोस्ट 6 म्हयने हांवें अशें तशें काडलें. चल्याचो म्हाका फोन येता आसतना सदांच सांगतालो मम्मा तुजे भितर आसा, बरोवपाची शक्त आसा, बरय आरे बरोवया करून दीस काडले. आनी एक दीस अशें बसता म्हाका हांवें 6 वर्सां पयलीं कथा बरयल्ली. म्हज्या घरकाराच्या ऑफिसान गेल्लें, ताजें हांव कितें काम शिकतलें म्हणून पूण तो काम दिना जालो. म्हणजे हांव थंय बशिल्ले कडेन कितें करतलें आनी हांवें एक ती कथा बरोवन काडली आनी ताज्या ड्रॉवरान दवरली आनी खूब तेंपान गेली जाल्यार ती म्हाका मेळ्ळी ना, शेणली. कित्याक बाकीची काम करपाक येता न्ही ऑफिसान. ती ह्या 1.5 वर्स पयलीं म्हाका कथा येवजली आनी हांवें ती कथा बरोवन काडली. सुरगां जेन्ना हातान मेळटा, सुरगांची फुलां आनी ती गुंथन कशी दिसता आनी गुत्त ताजो वास आनी ताजो रंग तुमकां इतलें मन भुलवणें आसता आनी ताजो नकळत केन्ना वळेसर जाता तो कोणाकच समजना. म्हजे कथेचे बाबतींत तशेंच जालें. कथा बरयत गेलें. 10 कथा जाल्यो. दिनेश बाबान म्हाका सांगलें कमीत कमी 10 कथा जावपाक जाय आनी 10 कथा जाल्यो आनी ह्यो कथा ह्या कथेचो वळेसर गुतीत आज हांव तो तुमच्या मुखार दवरतां. हो कथा संग्रह खरेंच तुमचो आनी तितलोच म्हजोय अशें हांव मानतां. कांय कथा म्हज्या जिणेच्या संयोगांतल्या खिणांत हांव जल्माक आयल्यो. चलता भोंवतना व्यस्त रस्त्यार सुद्दां म्हाका विचार येवपाक लागले. फुलां पुंजयतना पोरसांत म्हाज्या कडेन काम करतना सुद्दां म्हाका विचार येवप
असू ते हे काम झक मारू पूण वचया आनी वयर बरोवया खंय तरी बरोवया अशें मनां विचार येताले. इवन रांदता रांदता हांव ती कथेचे विचार पात्रां तांचे संवाद म्हणजे तकले येताले घोळयताले म्हणजे घोळयत 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 रांदू काय बरोवपा वचूं आनी मागीर घरकार येतलो घरा म्हणटगीर रांदप म्हणजे पयलीं जातालें. पूण जेन्ना बरोवपाक बसताले ते घोळयता घोळयता ते विसरून दुसरीच उतरां येतालीं पूण वास्तविकेत ती उतरां बरीं आसतालीं अशें म्हाका तरी दिसता. आतां पयली कथा हांवें बरयली ती मांडणी आनी ती कथा मांडणी म्हणजे एक 2 भयणीची कथा. पूण मागीर कथा बरोवन जातकीर आतां ताका माथाळो कितें दिवं म्हणजे म्हाकाच समजना जालें. आतां खंयचो माथाळो हांवें सोदून काडलें हें नांव सोदून काडलें आवडना जालें आनी शेवटी एक नांव सुटलें मांडणी म्हणून. आनी हांवें तें म्हणजे खंयच्याय तरी हातून दितलें दिसाळ्यान दितलें अशें येवजिलें पूण फाल्यां दिवया तें करून उरलें. मागीर हांव जिविताची व्यथा ही एक म्हजी कथा तातूंत आसा. ती बरयता बरयता म्हाका सखाराम बाबाचो मॅसेज आयली जाग हे अस्तुरे खातीर विशेश अंक येवपाचो आसा तातूंत तुजें कितें बरप आसल्यार धाड म्हणून. आनी 5 डिसेंबर म्हाका तारीख दिली. 6 डिसेंबर म्हजे भाच्याचें लग्न आनी ती शेवट इल्लोसो उरिल्लो. आतां ती कशी करूं लग्नाचे म्हणजे कितें तरी आसता न्ही तयारी तरी सुद्दां हांवें कसो बसो तो शेवट केलो. एकालो शेवट तितलो बरो जालो काय कितें ना म्हाका खबर ना पूण ती जिविताची व्यथा हातून आयली. आनी ती जिविताची व्यथाय वाचून म्हाका खूब जाणांनी फोन केले आनी तातूंतली एक आसा ती आज मुजरत हांगा आयल्या सोनिता शहा. तिणें म्हाका फोन करून सांगलें की तुजी कथा खूब बरी आसा. तशीच सखाराम बाबाच्या घरकान्नीनय म्हाका फोन करून सांगलें की तूं खरेंच बरयत राव आज वेळेर जाग अंकान ज्यो कथा आयल्यो तातूंत तुजी कथा खूब बरी आसा अशें म्हाका वाचक लोकांचे खूब प्रेम मेळ्ळें मोग मेळ्ळो म्हणून हांव हें तुमच्या मुखार दवरूंक शकलें. आतां सांगपाचें म्हळ्यार दिनेश बाबा विशीं म्हाका एका संपादकान सांगलें तुका टायपींग येता जाल्यार म्हणजे तशें करून तूं ती कथा धाड. म्हाका टायपींग येना. म्हगेलें पयलींचें पेपरार बरोवप झेरॉक्स मारप फोटो काडप धाडप. म्हणून एक दीस हांवें दिनेश बाबा विचारलें अशें अशें म्हणून म्हाका एका संपादकान सांगलां हांव कितें करूं म्हाका टायपींग कोणा कडेन शिकूं तुका खबर आसा कोणी टायपींग शिकोवपी. दिनेश बाबान म्हाका सांगलें तूं फक्त बरोवपाचें काम कर टायपींग बिपींग कितें आसा तें म्हजेर सोड असो ताजो म्हाका सामको पाठिंबो आसता आदार आसा. तसोच म्हजो चलो एक सारको म्हजे फाटीं लागता बरें 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 आनी असो करून हांव हें तुमकां तुमचे मुखार पुस्तक दवरूंक शकलें. व्हड उपकाराच्या काळजान हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी गेल्लो कथा संग्रह जसो तुमी उखलून धरलो तसोच हो कथा संग्रह तुमी उखलून धरतले अशी आशा परगटता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं निलिमाबाई. भोवमानेच डॉक्टर विराज गोविंद म्हात्मे हें नांव कोंकणी लोकांक नवें पूण जीं भुरगीं इंग्लीश लिटरेचर वाचतात तांकां हें नांव नवें आसचें ना. भोवमानेच विराज बाब एक बरे बाल साहित्यकार. आजवेर तांणी टायगर ऑफ करंबा मोहित's एडवेंचर ब्लेज ऑफ द वाइल्ड एडवेंचर ऑफ द शॅडोज द मँगो रेड सोहानी टेम्स द डार्क डेव्हिल ही पुस्तकां उजवाडाक हाडल्यात. ती राष्ट्रीय पातळेवेल्या प्रकाशकांनी नेशन प्रेस हांणी प्रकाशीत केल्या. डॉक्टर विराज हे एक बरे शिक्षक. तांणी फाटल्या कांय वर्सां भुरग्यांक मॅनेजमेंट हो विशय शिकयला. आतां स्वेच्छा निवृत्ती घेवन ते बरोवपाच्या वावराक लागल्यात. त्या भायर तांकां अध्यात्म्यांत रुची आसा. तांणी निलिमाबाईचें पयलें पुस्तक नवो निश्चय इंग्लिशीन ट्रान्सलेट केलां. नवें बरोवप सोंपें पूण ट्रान्सलेट करप भोव कठीण अशें म्हणटात.
आयकुया तांचे कडल्यान हो भाव तांणी कसो तडीक व्हेलो. मागता डॉक्टर विराज हांचे लागीं तांणी आपले विचार मांडचे. थँक्यू. दिनेश बाबान जशें सांगिल्लें योगायोग म्हणल्यार ताजेर 2 शब्द उलयता हांव. कसो योगायोग जालो म्हणल्यार आमी अशें म्हणटात की लेखक कथा बरयना, कथा लेखकाक सोदतात अशें म्हणटात. त्या प्रमाणे डॉक्टर हेदेंचे रिलीज आशिल्लो पुस्तकाक आनी म्हजी मिसेस गायता, सो तांचो ग्रूप आशिल्लो, ते परफॉर्म करताले. डॉक्टर हेदेय त्या ग्रुपान आसा. हांवें बायलेक सांगलें कित्याक म्हणून खबर ना, ह्या प्रोग्रामाक हांव तुका व्हरता ड्रायव करून, तें मातशें भितर आसा खाचेन, हांव व्हरता म्हणून. पूण तें जावपाचें आशिल्लें की म्हजो आनी दिनेश बाबाचो संबंद येवपा आशिल्लो. त्या खातीर हांवें तांकांय सांगलें की 3 दीस म्हाका दिसता की कित्याक हांव म्हाका दिसता की ह्या प्रोग्रामाक येवचें. जनरली हांव वचना तांच्या प्रोग्रामाक, ती वता करतात आनी येता, पूण हें जावपाचें आशिल्लें. जशें सांगलां की हांवें इंग्लिशीन पुस्तकां बरयल्यां, पूण ट्रान्सलेशनाचो हो म्हजो पयलो प्रयत्न. आनी केन्नाय जेन्ना नवें कितें करता तेन्ना इट कम्स विथ इट्स ओन क्वेश्चन्स. कितें तरी प्रश्न आसता की नवें कितें तरी करता. तर हातून कशे प्रश्न पडले, कितें म्हाका प्रश्न आयले. तर एक म्हणटात की ट्रान्सलेशन हे यू हॅव टू बी फेथफूल, की जशें लेखकान बरयलां इट हॅज टू बी फेथफूल, की तुका दिसता की म्हणजे आपले 4 शब्द घालचे ना, यू कॅनॉट डू इट, यू हॅव टू बी फेथफूल. सो ट्रान्सलेशन करप एट वॉट लेवल हो एक प्रश्न पडटा. की बाबा डायलॉग बरयल्या एट दॅट डायलॉग लेवल, किंवा एक शब्द लेवल, पॅरेग्राफ लेवल, पेज लेवल, काय फूल स्टोरी लेवल. म्हाका स्क्रीन रायटिंगाची आवड आसा. हांवें एक ऑलरेडी शॉर्ट फिल्म बरयल्लें आसा. ताजें जेन्ना ट्रेनिंग घेतालो तेन्ना ते ट्रेनरान अशें सांगलें की डायलॉग हो लास्ट बरोवप. आतां जनरली कशें आसता की खंयच्याय बी पिक्चरान गेलें जाल्यार आमकां डायलॉग, अरे वो सांबा याद आसा न्ही आमकां सगळ्यांक. ओके, मेरे पास माँ है सगळ्यांक याद आसा डायलॉग. नाल्यार आतांचे 2-3 वर्सांतले पुष्पा, ओके, झुकूंगा नहीं, हे डायलॉग सगळे आमकां याद उरता. पूण एक्चुअली पिक्चर बरयता आसतना सांगतात की डायलॉग लास्ट बरोवचे. अजापाची गोष्ट दिसता आमकां, पूण दिस इज अ फॅक्ट. तर तो पर्यंत कितें बरोवप, तर तो पर्यंत फक्त सीन्स बरोवप, तो पर्यंत फक्त इमोशन्स बरोवप. डायलॉग इज द रिजल्ट. सो ट्रान्सलेशन करता आसतना थंय स्क्रीन रायटिंगान ट्रान्सलेट करता आसतना शब्दांतल्यान विज्युअल जाता, हांगा शब्दांतल्यान दुसऱ्या खंयच्या तरी लँग्वेजीन जाता. सो आय हॅव टू ट्रान्सलेट की निलिमाताईन बरयला त्यो भावना, डायलॉग हे मागीर येतले. सो त्या प्रमाणे हो प्रयत्न केलो. दुसरो म्हणल्यार एक मोठो प्रश्न पडटा तो कल्चरल रेफरन्सीस. म्हणल्यार सुहागरात व जेन्ना सुहागरात जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमचे जे इंडियन्स आसा टाक करून सगळ्यो लायटी पेट्टात. म्हणल्यार त्या दिसाक आमी अशें म्हणटात की तो लक्ष्मी आनी विष्णूचो जोडो ज्या दिसाक लग्न जालां. सो एट म्हणल्यार ट्रान्सलेट करून सुहागरात म्हणल्यार कितें हें कळटा, एक इमोशनल लेवल कळटा, स्पिरिच्युअल लेवल कळटा. पूण इंग्लीश लँग्वेजीन हो कन्सेप्टूच ना. तो कसो ट्रान्सलेट करप हे काही प्रश्न पडले. किंवा काकू ही तांची कविता जी ती जी स्टोरी आसा तातूंत 12व्या दिसाक पिंडाक कावळो शिवता, ओय देर इज नो रेफरन्स टू इट. सो कशे तरेन ते एक प्रकारे ट्रान्सलेट करचे पडटा. किंवा एक सिंपल शब्द की फकाणां मारली, फकाणां ह्या शब्दाचो कसो ट्रान्सलेट करप, म्हळ्यार क्लोजस्ट इट कम्स इज पुलिंग लेग, बट स्टील इट डजंट फील लायक फकाणां मारप. सो काही शब्द जे असे असतात ते एक तरी कितें तो शब्द आता तो शब्द ट्रान्सलेट करपाक कितें 3-4 लायनी बरोवचे पडटा, पूण तातूंत बेश्टेच वाडप जाता. सो कशे तरी ते करून यू हॅव टू कीप इट शॉर्ट. सो दीस वॉज अनदर लर्निंग. तिसरें म्हणल्यार इंटेंट. सो हें जें पुस्तक आसा नवनिश्चय, तातूंत 10 कथा आसा. तातूंतल्यो 9 कथा जर तुमी पळयल्यो ते एक देर इज अ कॉमन थ्रेड. 9 कथा भितर एक कॉमन थ्रेड आसा. तर तो कॉमन थ्रेड कितें आसा की तो जो प्रोटॅगनिस्ट आसा, नायक किंवा नायिका, चडश्यो नायिका आसा, एका कथेन नायक आसा, कितें तरी तांच्या लायफान घडटा, कितें तरी वायट घडटा आनी दे आर टेस्टेड. तांची मॅक्झिमम तांची इमोशनल स्ट्रेंथ कितें एवरीथींग इज टेस्टेड आनी एट द एंड तो मनीस त्या त्रासांतल्यान भायर सरता आनी फुडली वाट धरता. सो हो एक कॉमन इंटेंट. नवू स्टोरीन ताचो कॉन्टेक्स्ट बदलता, बट एक हे जो आसा पळय इंटेंट आसा. सो इन ट्रान्सलेशन हेय गोश्टीचेर म्हाका
येवचें पडलें की कॉन्स्टंटली की हाज्या भायर वचपाक जायना की हो जो फ्लो आसा स्टोरींचो फ्लो आसा ताच्या भायर वचपाक जायना. सो हें जें ट्रान्सलेशन जें जालें म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. पयलीं म्हणल्यार निलिमाताईन पुस्तक बरयलें आनी मागीर तें दिनेश बाबा मार्फत मेळ्ळें. सो आय एम ग्रेटफूल की हातून म्हाका संदी मेळ्ळी आनी आय कूड वर्क ऑन इट. सो अगेन थँक्स टू बोथ ऑफ यू ऑल and thanks to all of you all. Thank you. देव बरे करू विराज बाब. हो कथा संग्रह म्हजो आजो सर्गेस रघुवीर रामचंद्र शेळवी मुंगरे आणि ताची घरकान्न श्रीमती सर्गेस मीराबाई रघुवीर मुंगरे हांकां अर्पण केला. तांचे वतीन ह्या पुस्तकाची प्रत म्हजी आत्या अर्चना अशोक देशप्रभू जी हांगा उपस्थित आसात तांणी म्हज्या आज्याच्या वतीन भोवमानेस उदय बाबा कडसून स्विकारची. कलानंद बांबोळकर हांणी पुस्तकाचे मुख्य पृष्ठ सोबीत अशें चित्रायलां. भोवमानेस उदय बाबा कडेन मागता तांणी तांकां ते आज ह्या सभाघरांत उपस्थित ना. तांचे मेरेन आमी हें पुस्तक पावयतलीं. उमेश नायक हांणी इंग्लीश पुस्तकाचो लेआउट केला. तेय आज ह्या सभाघरांत ना. तांचे मेरेनय आमी पुस्तक पावयतलीं. ऋषिकेश आठवले हांणी कोंकणी पुस्तकाचो लेआउट केला. पूण कांय कारणां पासत ते बी आज येवन पावना. सो तांचे मेरेनय आमी हें पुस्तक पावयतलीं. पुस्तकाचे प्रिंटर म्हळ्यार छापपी हे रामा हरमलकर. तांणी उदय बाबा कडसून पुस्तकाची प्रत घेवची. कोंकणी पुस्तकाचे टायप सेटिंग केलां. मागता प्रोफेसर भावे लागीं तांणी तांकां पुस्तक भेटोवचें. भोवमानेस भूषण भावे हे अष्टताशी व्यक्तिमत्व. ते विद्याप्रसारक मंडळाच्या कॉलेजीचे प्राचार्य जावन आसात. एक बरे शिक्षक, साहित्यीक, बरे संघटक म्हणून नामना जोडून आसात. कोंकणी अकादमीचे ते 6 वर्सां उपाध्यक्ष म्हणून वावुरल्यात. साहित्य अकादमीचे कोंकणी विभागाचे कांय वर्सां निमंत्रक म्हणूनय वावुरल्यात. नॅशनल बुक ट्रस्टचे कोंकणी विभागाचे संपादक म्हणून तांणी काम केलां. तांणी कोंकणी खातीर खूब वावर केला. कोंकणीच्या मळार एक बरे मार्गदर्शक, जाणकार म्हणून तांची वळख आसा. ह्या समयार तांणी आपले उलोवप करचें. सगळ्यांना नमस्कार. आजच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आमचे सगळ्यांचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक, साहित्य अकादमीचे पुरस्कार जैतिवंत ॲडव्होकेट उदयबाब भेंब्रे, आयच्यो उत्सव मूर्ती ज्यांचे एक मुळावे कोंकणी आणि एक अणकारीत इंग्लिश पुस्तक उजवाडाक येता त्यो निलिमाबाई मुंगरे. आयच्या ज्यांनी हो अणकार कोंकणीतल्यान इंग्लिशीन सिद्ध केला ते डॉक्टर महात्मे. ह्या सगळ्याची धुरा आपल्या खांद्याचेर घेऊन शेकडेरी पुस्तकां कोंकणीक दिवन आणि आता अशे तरेच्यो नव्यो पायवाटो कोंकणीत निर्माण करून अणकाराच्यो कोंकणी हेर भासांनी सुद्धा कोंकणीची दखल घेवची लोकांनी म्हणून अथक वावुरपी आमचो इश्ट दिनेश बाब, साहित्य अकादमीचे पुरस्कार जैतिवंत आमच्यातले ज्येष्ठ साहित्यीक कवी माधवबाब बोरकार, आमचो इश्ट दामोदर बाब घाणेकार, कोंकणीचो आनी सिद्ध अनुवादक परमेश बाब लाड, आमचो मित्र अनंत बाब अग्नी, साहित्य अकादमीच्या बाल साहित्य पुरस्काराची जैतिवंत हर्षाबाई, उपस्थित सगळे कोंकणी आणि हेर भाषांतले लेखक, निलिमाबाईची सगळी घरची त्यांचे बरे मागपी लोक सगळे, उपस्थित सगळे पत्रकार भावांनो आणि भयणो. खूप तेंपान अशें दिसलें की केन्ना तरी मराठीन नासी फटकेच्यो बी कथा त्या काळान वाचताले बी आणि त्यो खरें पळोवपाक गेल्यार काळाच्या फाटी आशिल्ल्यो त्यो तश्यो, पूण तरी आवडटाल्यो त्यो वाचपाक, मानवताल्यो, रुचताल्यो.
आणि मागीर केन्ना तरी एक तांचें पुस्तक आयलें हातांत नासी फडकेचें मराठींतलें कथा तंत्र आनी मंत्र बी अशें कितें तरी ताचें नांव आशिल्लें आनी कथा बरोवपा खातीर खंयचे खंयचे विशय आसूं येतात अशे हजारेक विशयांची तांणी वळेरी दिल्या त्या पुस्तकांत कितलो कॉमन साहित्य प्रकार आसा आनी आतां निलिमाबाईची उलोवप आयकतालो तेजे कडेन पयलीं मातशें हांवें गजाली मारल्यो तेन्ना लक्षांत आयलें की अश्योच सुचिल्ल्यो कथा आसा दिसपट्ट्यो रुटीन लायफान ताच्या खातीर कितें वेगळी तकली खरपुची पडिल्ली ना दिसपट्टे जिणेन जे कितें अणभव आयले जे कितें प्रसंग घडले तातूंतल्यानूच एखादी कथा निर्माण जाली म्हाका तर दिसलें की आतां सभागृहात जर कोणी मातसो सर्जनशील अनुसर्जन करपी लेखक आसतलेच जाल्यार महात्मे बाबान जो अणभव हांगा सांगलो की आपल्याक अनुवादाची प्रक्रिया सुरू करपाचो योगायोगाचो ताजेर सुद्धा एक बरी कथा निर्माण जावं त्याच दिसा ताणें आपली गाडी काढून आपल्या घरच्यांक त्या कार्यावळीक हाडप थंय ताजे आनी दिनेशाची गांठ पडप आणि तातूंतल्यान कोंकणीक एक अनुवादक मेळप हो सुद्धा एक खूब मोठो योगायोग म्हाका दिसता अशेंच तातूंतल्यान कथेची निर्मिती जायत आयली कविता हो जरी खूप प्राचीन प्रकार असलो तरी कविता सामान्यांचे लक्ष वेधूंक शिकिल्ली नाशिल्ली सामान्य वाचप्यांचे लक्ष वेधून घेतलें सामान्य वाचप्याक आपल्याकडे ओढलो तो खऱ्या अर्थान कथेनूच आणि म्हणून श्रेष्ठ प्रकार म्हणून किंवा ज्येष्ठ प्रकार म्हणून कवितेकडे पळोव येता पण लोकप्रिय साहित्य प्रकार म्हणून कथेकडेच येऊ शकता इतली ती तुमच्या आमच्या लागीची आसा ती मागीर आजेच्या माणयेर न्हिदून आयकल्ली काणी आसत एका कितली समानार्थी नांवां आमी दितात काणी आसत हिंदीन त्याच काणीचे कहाणी जाता त्या ते हिंदीतल्या कहाणीचे आमच्याकडे काणी जाता गोष्ट असता गजाल असता कितलीशी नांवां वेगवेगळ्या भाशांनी या साहित्य प्रकाराक मेळ्ळ्यात इंग्लिशीन सुद्धा स्टोरी आसा टेल आसा आनीकूय आसतली कांय नांवां सो अशे तरेन इतलो व्यापक वाचक वर्ग लाभिल्लो आणि आबाल वृद्ध म्हणतात तशे जाणट्यांक धरून नेणट्या मेरेन सगळ्यांक प्रिय आशिल्लो असो कथा प्रकार हो साहित्यातले जितले कितें प्रयोग जाल्यात पळय तातूंतले चडांत चड प्रयोग ह्या प्रकाराचेर जाले अशें म्हजें मत आसा अत्यंत प्रयोगशील साहित्य प्रकार आसा तेजेर इतले एक्सपेरिमेंट्स जाल्यात आतापर्यंत तशी आधुनीक कथेक पळयल्यार 100-150 वर्सांचोच इतिहास आसा व्हडलो ना जाका आमी मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी म्हणटात ता पूण त्या 100-150 वर्सान आणि हाका कोंकणी आडवाद ना म्हणजे अशें म्हणटा आसतना हांव फक्त तथाकथीत कितें म्हणटात आमी की फुडारिल्ल्यो भाशाच तातूंत आसता अशें न्ही तर आमच्या सारकी खूब उसरां साहित्यीक सर्कलान वावरिल्ली कोंकणी सारकी भाशा सुद्धा ताका आडवाद ना प्रयोगशीलतेक आणि म्हणून संवसारांतल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो कथा वेचून काडल्यो आणि प्रयोगांचे नदरेन प्रयोग दोन्ही तरेन आशयाचे प्रयोग आणि अभिव्यक्तीचे प्रयोग ताच्या कंटेंटाचे प्रयोग आणि त्याच्या एक्सप्रेशनाचे प्रयोग या दोन्ही नदरेंतल्यान जितली स्थित्यंतरां जागतिक स्तराचेर जाले आसतली संवसारीक मळार जाले आसतली तितली स्थित्यंतरां आमच्या कोंकणीन सुद्दां जाली म्हणजे शणैगांवा पासून आमी जर धरली आमची कथेची सुरवात तिका आधुनीक म्हणप का ना हो वेगळो विषय तिका म्हणून कथा म्हणप का ना होय बी एक वेगळो विषय आयचे सगळे निकश आमी ताका लायले जाले पूण थंयच्यान आमचो जो प्रवास सुरू जालो कथेचो तो आयज अशा एका विशिष्ट टप्प्याचेर आसा की जातून कितलीशीच प्रयोगशीलता आमकां पळोवपाक मेळटा एक्सपेरिमेंटेशन आणि एक सतत दिसत रावता की मदीं एक व्हॅक्यूम आसा मदीं एक पोकळी आसा एक उणीव आसा मदीं कितें तरी खंयची उणीव ती की सादारणपणान 1960 उपरांत ते 1980-90 मेरेन जो मेरेन आमचे कडेन कोंकणींतल्यान शिकिल्लो किंवा कोंकणीचे भान आशिल्लो शिकपाकूच जाय आशिल्लो शेवटी कोंकणीचे भान आसचे पडटा आता निलिमाताई खंय कोंकणींतल्यान शिकल्या
पूण तिका कोंकणींतल्यान बरोवपाचें भान आयलें आनी म्हणून ती 76 पासून बरयता. प्रयोग तिणे 76 पासून कोंकणीन बरोवपाचो केलो. कोंकणी शिक्षण नाशिल्लें तिचें. म्हणजे सगळ्यात मोठो फरक हो पडटा की जर तुमच्या आवय भाशेंतल्यान माय भाशेंतल्यान शिक्षणाची आणि खासा करून प्राथमीक शिक्षणाची जर व्यवस्था नासत जाल्यार मनशाक एक हुमकळिल्लेपण येता, एक अधांतरीपण येता आनी तो व्यक्त जावपाक शकना आयुश्यात. तो हेर भासांनी जायत व्यक्त जाय तितलो, पूण तातूंतल्यान ते अस्सलपण केन्नाच येवचें ना. आनी म्हणून हांव जेन्ना त्यो कथा निलिमाताईच्यो वाचपाक घेतल्यो, दास कथा, आतां म्हाका दिशिल्लें पयलीं 20 कथा तरी आसूं, 180 पानांचो झेलो आसा, 20 कथा तरी आमी एक्सपेक्ट करतात न्ही नॉर्मली. 17-18 तरी आसपाकूच जाय. सोबत 10 कथा, ताजेर आमी येवया फुडें. पूण कथेचें जे एक रसायन आमचे कडेन आयलां इतल्या काळाच्या उपरांत, 70-80 वर्सांच्या काळा उपरांत, तातूंत एक निवेदक म्हणून आसता एक गटाक. आनी हो निवेदक म्हणजे कोण आसता तो निवेदक म्हणजे लेखकाचेच रूप ते, किंवा लेखकानूच घडयल्ले आपले एक पात्र कशें. तो मागीर प्रथम पुरुश आसूं, द्वितीय पुरुश आसूं किंवा तृतीय पुरुश आसूं, तटस्थ कॅमेरा भशेन तो सगळे चित्रीत करपी एखादो थर्ड पर्सन आसूं, डजंट मॅटर. पूण तो कोण, तो स्वता लेखकूच पड्ड्या फाटलो. तोच ती पात्रां रचता, तोच आमकां शिकयता की हाजे कडेन रागान पळयात, हाजे कडेन मायेन पळयात, हाजे कडेन काकुळटेन पळयात. हे कोण सांगता? निवेदक सांगता. म्हणजेच कोण सांगता? म्हणजे तो त्याच्या फाटलो पड्ड्या फाटलो लेखक. तर म्हणून निवेदकाक ह्या कथा साहित्य प्रकाराचे ताका व्यवच्छेदक लक्षण मानले, वेगळावपी घटक ह्या साहित्य प्रकारापासून. म्हणजे सुजन लँगर नावाची एक अभ्यासिका जाऊन गेली आणि तिने म्हणले की साहित्याचे 3 प्रकार मानूं येता. हो पयलो निवेदनात्मक अशें तिने म्हणले. तातूंत कथा घातली, तिणे निबंध घातले की त्यातून नरेशन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द कंटेंट. कंटेंट मागीर येता. आता तांणी कशें सांगलें की पयलीं तुमी भावना हाडात, डायलॉग्स मागीर येतले आपशीच. दे विल टेक इट्स ओन प्लेस, आपुणूच येतले. तशें हांगा निवेदन पयलीं जावं दी. निवेदन जालें. निवेदन हो व्यवच्छेदक घटक. तो आयलो की सोमते बाकीचे सगळे येतले जशें येवपाक जाय तशें. आनी म्हणून खंयचो निवेदक स्विकारप लेखकान, हाचेरूय एक काय अभ्यास जाल्यात आयच्या लिंग्विस्टिक्सच्या भाशेन, की एखादो लेखक प्रथम पुरुषीत निवेदनांतल्यान काणयो कित्याक बरयता आपले, किंवा आपले साहित्य कित्याक बरयता. म्हणजे तो ऑथॉरिटेटिव्ह आसता किंवा तो अधिकार आपलो गाजोवपी आसता का कितें. थर्ड पर्सन बरोवपी मनीस कित्याक निवेदक थर्ड पर्सन कित्याक घेता? ताका कितें तरी लिपोवपाचें आसता जे तो आपूण हांव म्हणून सांगपाक शकना, म्हणून तो किंवा ते अशें थर्ड पर्सन निवेदन घेवन सांगता. आणि म्हणून ह्या निवेदनाच्या बाबतीत आमी जेन्ना निलिमाबाईच्या कथेकडे येता तेन्ना हो एक काळाचेच रूप घेवन हांगा निवेदक आयला. म्हणून मुदोचो म्हणल्यार व्हॅक्यूम जो आशिल्लो पळय 60 म्हणजे अशें धरुया की 40 उपरांत 80 मेरेन कोंकणीतलें लायफ आमची जिवीत जें आशिल्लें गोंयचें तें साहित्यातल्यान तितलें पडबिंबीत जाल्लें दिश्टी पडना. एक पिढी गेली आमची तातूंतल्यान, पूण आमचे कडेन येत ना तें जिवीत ह्या सगळ्या दशकांतले, ह्या 30-40 वर्सांतले, 3 दशकांतले. कित्याक येना? कारण बरोवपाची अभिव्यक्तीच ना मनशे कडेन. आमचे कडेन भाशाच नाशिल्ली. ज्यांनी मराठीन बरयलें तांणी बरयलें थंय, पूण गोंयचें लायफ अशें तरेन ज्या तरेन हांगा ह्या पुस्तका ह्या कथा संग्रहान आयला तशें आमकां पळोवपाकूच मेळूं नाशिल्लें. आनी म्हणून हो जो निवेदक आसा निलिमाबाईच्या कथेंतलो, हो एक काळाचो साक्षेपी असो वेध घेवपी घटक आसा अशें म्हजें मत जालें 10 कथा वाचल्यो उपरांत. तांचो पयलो झेलो म्हाका वाचपाक मेळ्ळो तो आयज हांव व्हरन आमच्या. पूण ह्यो 10 कथा वाचल्या उपरांत अशें दिसलें म्हाका की हो काळाचो साक्षेपी वेध घेवपी अशा तरेचो निवेदक तिणें निर्माण केला जो कोंकणी साहित्याक नवो आसा. पूण तांच्यो कथा वाचतकीर कितें दिसलें म्हाका, कथेचो साज नवो पूण कथेचो बाज मात 70रांतलो अशें कितें तरी म्हाका थंय दिसलें. म्हणजे त्या कथेन कोरोना सुद्दां येता. एक कथा ह्या काळांतूय बरयल्ली आसा 2022
ही बी कथा तातून आसा, कोरोनाचो संदर्भ तातून आसा. पूण जशें हांवें म्हळें की साज जो आसा तो नवो आसा, पूण ताचो बाज जो आसा, ताची जी कितें पार्श्वभूमी आसा सगळी, ती तिणें तिचें बालपण, तिचें भुरगेपण किंवा तिणें त्या काळांतले अशा तरेचे सगळे कोंकणीन आयिल्ल्यान आमकां दिश्टी पडटा. माधव बाबांनी बरयलां की ह्या सगळ्या कथांनी, म्हणजे उदोळे म्हणलें की 10च कथा कित्याक, आनी तो इतल्या 180 पानांनी 10च कथा, म्हणजे जवळजवळ 18-20 पानांची एक कथा. तर कथेतले जे प्रयोग हांव उलोवच्यान उलयतां, की कथेच्या निवेदनाचेर प्रयोग जाले, कथेच्या प्रसंगांचेर प्रयोग जाले, मांडावळीचेर प्रयोग जाले, म्हणजे आदी मध्य अंत अशें बी आसताले पयलीं कथेक. आतां तशें कांय ना, आतां अंत पयलींच वेळ येता केन्ना, शॉक पयलींच दिवप वाचप्याक, आनी मागीर ते फुडले सगळे फ्लॅशबॅकान येतले. अशें कितें तरी वेगवेगळे नाट्यतंत्र आयलें कथेन, प्रयोगशीलता निवेदनान आयली, निवेदन नाशिल्ल्योच कथा आयल्यो आमचे कडेन, निवेदनूच ना, जो ताचो आत्मो, जे तेजे व्यवच्छेदक लक्षण तेच ना तातूंत, अश्योय बी कथा आमचे कडेन आयल्यो. अशे सगळे प्रयोग जे जायत गेले, तातूंत एक प्रयोग जालो तो दीर्घ कथेचो. खूप कमी लोकांनी कोंकणीन बरयला. भाई मौजान काय सुंदर दीर्घ कथा आमकां दिल्या. केणी बाबांच्यो 1-2 दीर्घ कथा बऱ्यो आसा. पूण एक दीर्घ कथा म्हाका हांगा दिसली, निलिमाबाईच्या ह्या संग्रहातली, शेळिल्लो मोग सारकी, जिविताची व्यथा सारकी, इच्छा पत्र सारकी. आता हांगा दीर्घ म्हणप कित्याक ताका? दीर्घ म्हणजे फक्त पानांची संख्या चड, 7-8 पानांनी कथा सोंपपाक जाय, 7-8 मिनटांनी ती वाचून सोंपपाक जाय, अशे तरेचे एक गृहीत तत्व वाचकान कथा पुस्तक हातान घेवचे पयलीं आपले तकलेन दवरिल्ले आसता. ताचे उरफाटे जर ते 18 पानां आसत, 20 पानां आसत, जाल्यार दीर्घ म्हणप ताका, असो ताचो अर्थ न्ही. फक्त व्हॉल्यूम हो ताचो अर्थ न्ही. ताचो अर्थ असो की त्या कथेन काय उपकथानकां आसात आनी ते ताका फागूर आसात वेगवेगळ्या तरेचे. ते लायफ सगळे इतले घुसपाक नळ्याचे आसा की ते फक्त कथेच्या बसकेन फासकेन मांडपाक मेळचें ना. कथेची फासकी म्हणजे कितें? निमाणें ताका युनिटी ऑफ इम्प्रेशन येवपाक जाय. कथेकडल्यान अपेक्षा ती आसता की कथा वाचून सोंपल्या उपरांत वाचप्याच्या मनाचेर एकूच एक परिणाम जावपाक जाय. दॅट इज कॉल्ड युनिटी ऑफ इम्प्रेशन. खुबश्यो कथा निलिमाबाईच्यो जेन्ना आमी वाचतात तेन्ना हे तत्व थंय दिश्टी पडना. खुबशे संदर्भ दोळे मुखार येतात आनी म्हणून ह्यो कथा दीर्घ कथा जातात. तांकां आनीक फुलोवपाक दिले जर सामके व्यवस्थीत, जाल्यार ते व्यवस्थीत दीर्घ कथेच्या फॉर्मान घेतल्यो. आता सगळेच फॉर्म आयज जिवंत आसा अशें बी ना. दीर्घ कथा कोणाक वाचपाक वेळ आसा? कितें तें अशें न्ही म्हाका 5-7 मिनटांत सोंपपा सारकें, जें वाचलें की म्हाका न्हीद येवपाक जाय अशे तरेची अपेक्षा करून आशिल्लो वाचक किंवा तितल्याच गजालीचेर एक 20 मिनटाचें स्कीट बरोवपा सारकी आयची परिस्थिती. आनी म्हणून म्हाका दिसता की हे रिफायनिंग आनी डबल रिफायनिंग कथेचें जायत गेलां. आनी जशें भाई मौजान म्हणला, कोणाचो मोबायल आसा, भाई मौजान म्हणला तशें कातयल्ली बावली कशी कथा आसपाक जाय म्हणून. बरें वाक्य तें. पयलीं जात्रेच्या मांडार ते साकरेची कातयल्ली बावली आसताली तशी ती आसपाक जाय. तिका खंयचीच गजाल अशी अडेची नाका, एक शब्द सुद्धा मायज नाका आनी कमी बी नाका, उणोय बी नाका. अशी ती व्यवस्थीत रिफायन केल्ली, रिडिफायन केल्ली अशी तरेन ती आसता. त्या मानान निलिमाबाईच्यो कथा खूब कच्च्यो पडटा. ताका पालधाळ आसा, ताका फापट पसारो आसा, त्या कथेक वर्णनाची आवड आसा, अतिवर्णना एकदा येतात. आता कथेचो एक खूप महत्वाचो घटक मानतात तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. म्हणजे कितें? तर संज्ञा प्रवाह, वाचप्याच्या पात्राच्या मनात जे कितें येता तोच प्रवाह कथेंतल्यान निवेदक व्यक्त करता आनी कथा तातूंतल्यानूच फुडें वता. खूप इफेक्टिव्ह घटक संज्ञा प्रवाह म्हणटात. खूप कडेन आयला तेंच्या कथेक. म्हाका खबर ना न्ही सायकोलॉजीचो अभ्यास केला किंवा तांची आवड आसत कदाचित, पूण हो हाका लागून पात्राची वळख तर घडटाच, कथा इतल्या गतीन फुडें वता की अदरवायज ती सांगपाक निवेदकाक वेगवेगळे कितें सांगचें पडटलें. कथेची झेप वाडटा तातूंतली आनी वाचपी बेगीन ती कवर अप करूंक शकता, समजूंक शकता.
तर तोय बी तिचो एक वेगळो वेगळावपी घटक तिचे कथेचो अशें आसा. हे अनुभवांचेच गाठी म्हणून हांवें म्हळें की आतां जश्यो एक निलिमाबाई आतां उबी रावली आनी 2 वर्सांच्यान ती आतां कोंकणींतल्यान आमकां तेणें कितें तरी दिलें. तिच्या पिळगेंतले जे बाकीचे लोक आसा तांकां आमी उलयते करपाक जाय, तांकां बरयते करपाक जाय. ती गरज आसा काळाची. कारण अजून तशें गोंय साहित्यांतल्यान येवच ना आमचें. ते कोण दितलो आमकां तें? हे सगळे नॉस्टाल्जीक ज्यो गजाली तांणी बरयल्या म्हणजे एक वटेन दिसपाक मागास आशिल्लें काम आमचें गोंय तेन्ना सगळ्या बाबतींत. पूण तांच्यो एक बायल पात्रां जर पळयत इतल्यो पुरोगामी विचारांच्यो तांणी चितारल्यात पळय, अजाप दिसता पळोवपाक. म्हणजे खरेंच हे तांणी कल्पनेन केल्लें चित्रण काय अशें दिसलें. सो म्हाका दिसता की आयज अशे तरेचे कंटेंट जेन्ना आमी वाचतात पळय तेन्ना ते फक्त कथा म्हणून वाचिनात. आयज शिक्षणाचे संदर्भ खूब बदलल्यात. आज हे कितें तांणी जो केला पळय ताका एक सामाजीक दस्तावेज म्हणचो पडटा आनी ताका ते नदरेन शिकचें पडटा. आदल्या काळार कितें म्हणटाले हे तुमची ती पुरणाची वांयगी बी. आनी तशें तरेन ह्या फिक्शन साहित्याचो अभ्यास समाजशास्त्र शिकतना ताका मानून घेनाशिल्ले एविडन्स म्हणून. पूण आयज अभ्यास अशें सांगता की कोणाक जर समाजशास्त्र शिकपाचें आसा खंय शिकतलो तो? 50 वर्सां पयलीं गोंय कशें आशिल्लें, 100 वर्सां पयलीं गोंय खंय तपासपाचें ताणें? साहित्यान तपासपाचें. ते हांगा तपासूं येता ह्या कथांतल्यान. अशा तरेच्या कंटेंटांतल्यान आमच्यांनी ते तपासून पळोवया. आनी म्हणून ताज्या वयल्यान आमच्यांनी इन्फरन्सीस काडूं येता की गोंय कशें आशिल्लें त्या काळान. म्हणून सोशियोलॉजीचो अभ्यास करतलो, लिंग्विस्टिक्साचो अभ्यास करतलो, कसल्याय गजालीचो गोंयांतले वेगवेगळे समस्या आशिल्ल्यो जाल्यार ताजो अर्थकारणाचो विचार करतलो जाल्यार ह्या सगळ्या संदर्भान हे कंटेंट खूब गरजेचें जे त्या पिळगेन आमकां दिवं नाशिल्लें. आतां ती पिळगी दिवपाक लागल्या. चडांत चड लोक हातून आमी उलयते आनी बरयते करपाक जाय, जाका लागून हो सगळो कंटेंट आमकां आयज अभ्यासा खातीर मेळटलो आनी खऱ्या गोंयचें चित्रण आदल्या काळा पासून आतां मेरेनचें उपलब्ध जातलें. दुसरी गजाल सोंपयता आसतना नक्कीच सांगपाक जाय की जितले थेट अनुवादक आमी कोंकणीत दिवपाक शकता, प्रत्यक्ष अनुवादक वयांनी. आयज एक महात्मे बाब आयला, कांय दिसा पयलीं एक रमेश शेंदवळकर आयिल्लो. जे लोक कोंकणी कडेन, कोंकणी चळवळी कडेन, साहित्या कडेन डायरेक्ट तांचो संबंध कांय नाशिल्लो. पूण आमकां दिसूंक ना रे आमी हें करपाक जाय आशिल्लें मरे. आदी एक मुवमेंट म्हणून सोदून काडपाक जाय गोंयांत. कितले भोवभाशीक लोक आसात, द्विभाशीक, त्रिभाशीक, त्रैभाशीक की जे आमचो कोंकणी कंटेंट डायरेक्ट भारतांतल्या खंयच्या तरी हेर भाशेन व्हरपाक शकतात. कारण दीज आर द विंडोज. एकदा साहित्य इंग्लिशीन गेलें काय ते मागीर भारतांतल्या किमान 22-23 भाशांनी सहज वतलें. वचपाची क्षमता तातूंत निर्माण जाता, पोटेन्शियल निर्माण जाता. आनी म्हणून अशे थेट अनुवादक बरी फिल्टर घेनासतना, दुसऱ्या भाशेचो आदार घेनासतना, म्हणजे कोंकणींतल्यान हांवें इंग्लिशीन घाला पूण म्हाका कोंकणी कळना म्हणून हांवें हिंदी वाचला तो जोडकार आनी हिंदींतल्यान हांवें दॅट इज नॉट द रियल वे ऑफ ट्रान्सलेशन. थेट. आनी म्हाका दिसता आमचे कडेन गोंयांत कोंकणींतल्यान इंग्लिशीन, कोंकणींतल्यान पुर्तुगीजीन आनी भारतांतल्या तर एक 8-10 भाशांनी थेट अनुवादक आमकां मेळटले. ताचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. दिनेश बाबाचें हांव अभिनंदन करता की ताणें अशे तरेचो हो एक महात्मे नांवाचो आमकां एक अनुवादक कोंकणी खातीर उपलब्ध करून दिला, जाका लागून कोंकणीची जी पाखां आसात ती आनीक रुंदावतली, खूब वाचकां मेरेन ती पावतली. निलिमाबाई, तुमी जी कितें बरयतात आनी तुमकां बरें, खूब भाग्यवान आसात तुमी की तुमकां महात्मे बाबा सारको अनुवादक मेळ्ळा. की इतलें हांव म्हणजे बसल्यात हांगा म्हणून स्तुती करना, पूण कथा किंवा कविता अनुवादीत करप हें एक दिव्य आसता. ताणें सांगलें ताचेर खूब बरेच विचार ताणें मांडिल्ले आसात. आनी म्हणून तुमी आयज इंग्लिशीन सुद्दां ह्यो कथा गोंयचे लोक वाचतले, तुमच्यो म्हणून वाचतले आनी गोंयच्यो म्हणून वाचतले, समाजाच्यो म्हणून. आनी म्हणून एक नवें पावल खऱ्या अर्थान द न्यू डावन जाका तें म्हणलां तें आयज खऱ्या अर्थान हांगा सिद्ध जालां. आनी दिनेश बाबाचें खासा करून आनी निलिमाबाईचें अभिनंदन करून हांव मागतां आनी म्हाका खात्री आसा की अशा तरेचे प्रयोग कोंकणींतल्यान चडांत चड जातले. देव बरें. देव बरें करूं भावे बाब. तुम्ही खरेच निलिमाबाईच्या कथांविषयी खूप बरे विचार मांडले. भौमानेस उदयबाब बेंबरे हे ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यिक, कोंकणी चळवळीचे संघटक, पेशान वकील
असे व्हड व्यक्तिमत्व आशिल्ले मुखेल सोयरे म्हणून आज आमकां लाभल्या. तांणी कोंकणी साहित्यांत कादंबरी, लघुकथा, निबंध हाचेर बरप करून कोंकणी भाशेक मानाचो स्थान दिला. हालींच तांचे कातर रे भाजी आनी व्हडलें घर अशी पुस्तकां छापून आयल्या. व्हडलें घर हें पुस्तक मराठी, इंग्लिशींत, कन्नड आनी तेलुगूंत लेगीत अणकारीत जालां. तांणी सुना प्रांताक संपादक म्हणून काम केलां. तशेंच ते गोवा विधानसभेचे आदले वांगडी जावन आसले. चान्न्याच्या राती हे सुंदर गीत आयकत आयकत आमी ल्हानाची व्हड जाल्यात. तांकां जायते पुरस्कार फावो जाल्यात. तांचे लागीं मागता तांणी आपले विचार मांडचे. हुमानिस्ट प्राचार्य डॉक्टर भूषणबाब भावे, हुमानिस्ट निलिमाबाई मुंगरे, हुमानिस्ट डॉक्टर विराजबाब मातमे, हुमानिस्ट संजना पब्लिकेशनचे सर्वे सर्वा दिनेशबाब मनेरकार, हुमानिस्ट अंबिकाबाई कामत, सभागारांत आशिल्ले मानवीक साहित्यीक अणकारपी, प्रसार माध्यमाचे प्रतिनिधी, भयणीनो आनी भावांनो, नमस्कार. कोंकणी चळवळीचो जनक शेणै गोंयबाब हांची आज जयंती. 100-125 वर्सां फाटीं जाणी ही कोंकणीची क्रांती केली. तांकां नमन करता. आनी निलिमा दिलीप मुंगरे हांचो स्वर्गांतल्यो गांठी हो कथासंग्रह आनी त्याच बरोबर आदी उजवाडाक आयिल्ल्या कथासंग्रहाचे अ न्यू डॉन हे भाशांतर ह्या दोनांचेय प्रकाशन जालें अशें हांव मोठे खोशयेन जाहीर करतां. निलिमाबाईन म्हळें की आपली एक कथा शेणली म्हणून. निलिमाबाई तुमकां वायट धरपाची गरज ना, कारण हांवें 2 शेणयल्या. एक स्वता हांवें शेणयल्या आनी एक संपादकान शेणयल्या. कारण त्या काळात झिरॉक्स नाशिल्ले. कार्बन घालून बरोवप कठीण जातालें. बरयलें काडून धाडून दिलें. ते संपादकान शेणयलें, मागीर ताका काय उपाय ना. एक हांवें स्वता शेणयलें. म्हजे बरोबर येतली जाल्यार तुमच्यांनी आनीक एक शेणोवप ना जाल्यार म्हजो नंबर फुडें आसा. स्वर्गांतल्यो गाठी ह्या कथासंग्रहाची वळख वा ताचे आस्वादक डॉक्टर भूषणबाब भावे हांणी इतले बरे रितीन केला आनी ताजेर इतले बरे रितीन भाश्य केला की त्याच विशय परत उलोवचो अशें म्हाका दिसना. पूण ह्यो कथा वाचतकच जी तातूंतली कांय खाशेलेपणां म्हाका जाणवली ती सांगनची दिसतात. तातूंतले एक खाशेलेपण म्हणटा तें निरीक्षण. ह्या कथांमधली वर्णनां जर पळयलीं तर बारीक निरीक्षणां बगर अशीं वर्णनां जावंक शकनात. कोणाची? मनशाची किंवा मनशाच्या मनाची. ती जातली जाल्यार पयलीं बारीक निरीक्षण जाय. दादलो आसूं, बायल आसूं, चली आसूं, चलो आसूं. केवळ भायल्यान पळोवन तें जायना. एक वेगळे नदरेन ताचें निरीक्षण करचें पडटा. तेन्नाच ताचें मन कितें उलयता, ताची भावना कितें सांगता हाचें वर्णन सारकें कळूंक जाता. दुसरें खाशेलेपण जें
म्हजो नदरेन बदले ते वर्णन शैली. भूषणबाब भावे हांणी मुळात ताजे कडेन हांव सहमत जाता की कांय कडेन ती गरजे परस इल्लीशी चड जालीशी दिसता, पूण ती वर्णन शैलीचें जे रूप आसा तें खूब बरें आसा. आनी निरीक्षण आनी वर्णन शैली ही दोनूय बरोबर वतात. निरीक्षणा बगर तें वर्णन जायना आनी तें वर्णन जातलें जाल्यार निरीक्षणा बगर तें घडून येना. म्हणटकच हे दोनूय गुण जे तुमच्या साहित्यांत आसात वा लिखणेंत आसात ते ह्या कथांनी दिश्टी पडटात. तिसरें जे खाशेलेपण म्हाका जाणवलें तें संवादाचें. संवाद खूब बरे आयले. खंयच कृत्रीम संवाद दिश्टी पडना, साहित्यीक संवाद दिश्टी पडना. मनीस जे सहजपणान उलयता ते तरेचे संवाद आयल्यात. केन्नाय तुमी एक नाटिका किंवा नाटक बरोवपाचो प्रयत्न करून अवश्य पळोवचो, कारण जाचे कडेन ही संवादाची कला आसता ताका नाटक बरोवप हें इल्लेशें सोंपें जाता. कारण तो संवादच न्ही सगळे, तातूंत दुसरें कितें कांय ना. लेखकाचें निवेदन ना, वर्णन ना, सगळें संवादांतल्यान सांगपाचें. पूण जाचे कडेन संवाद बरे बरोवपाची तांक आसा ताज्यान तो प्रकारय हाताळूं येता. हें बंधन तुमी तुमचेर घालपाची गरज ना. जमलें जाल्यार करपाचें, दिसलें जाल्यार करपाचें. चवथें जे खाशेलेपण म्हाका दिसलें तें माधवबाब बोरकार हांणी आपल्या प्रस्तावनेंत बरयलां तें. हातूंत कांय कथा अश्यो आसात की ज्यांच्यो नवलिका वा कादंबऱ्यो जावंक शकतात. आता कितें आसता, लेखकां भितरूय तरेचे लोक असतात, लेखक किंवा लेखिका. लांब बरोवपाचे पासियन्स सगळ्यांकूच आसता अशें ना, कारण ताका खूब वेळ लागता. जितलें थोडे भितर बरोवंक जाता तितलें चड लोक बरयतात. म्हणून घडये कविता चड जातात, कारण त्यो खुबसो वेळ तकलेन घोळटात आनी बरोवन काडपाक थोडोच वेळ लागता. तशें कथा कादंबरीच्या बाबतींत घडना. पूण कादंबरी परस कथेक वेळ लागता, वेळ कमी लागता. म्हणटकच वेळ तुमचे कडेन आसा, अनुभव तुमचे कडेन आसा, विशय तुमचे कडेन आसा जाल्यार ज्या कथांनी तांचो उल्लेख डॉक्टर भूषणबाब भावे हांणी केला वेगळे तरेन, की तांणी दीर्घकथा हो शब्द वापरला. पण हांव अशें म्हणूंक सोदतां की त्या दीर्घकथेचीच आनी मातशी इल्ली वाडोवन एक नवलिका करणे शक्य आसा. आनी एक सुचोवणी, परत ही बंधनकारक नासता सुचोवण्यो. तुमकां जाय जाल्यार घेवपाची, ना जाल्यार सोडून दिवपाची. सुचोवणी अशी की ह्या संग्रहांतल्यो चडश्यो कथा कुटुंबीक वातावरणांतल्यो आसा. ते मागीर मोबायलेमध्ये आसूं किंवा मोगात पडिल्ल्या तरणाट्यां मदल्यो आसूं किंवा आमी कश्योय आसूं, पूण चडश्यो कुटुंबीक जे प्रश्न आसतात किंवा उप्रासतात कुटुंबांनी तांचेर आदारिल्ल्यो आसात. म्हाका दिसता हाचे फुडें तुमी कुटुंबांतल्यान भायर वचचें. तुमच्या कुटुंबांतल्यान न्हय, कुटुंब ह्या विशयांतल्यान भायर सरून समाजांत सरभोंवतणी आमच्या जें कितें घडटा आज, गोंयकार समाज तर आसाच आनी खुबशे प्रश्न खुबशे विशय मेळूं येतात.
तरेक तराचे, पूण आमचो देशूय आसा, ह्या देशांतूय तरेक तराच्यो गजाली घडटात आनी ताका लागून कितलेशे विशय तुमकां मेळूं येतात. एक पॉयंट उलयतना म्हजो सुटलो तो खाशेलेपणाचो, की हातूंतल्यो चडश्यो कथा अर्धवयर कथा प्रथम पुरुशी बरयल्ल्यो आसात. प्रथम पुरुशी म्हणून ते वापरपाक म्हाका मातशी अडचण जाता, कित्याक लेखिका बरोवपी आसा लेखिका तिने प्रथम पुरुशी बरयले अशें कशें म्हणपाचें. व्याकरणकार बहुतेक पुरुष आशिल्ले म्हणून ताणें ते पुरुशीच केले. पूण फर्स्ट पर्सनाक बरोवप हें इल्लेशें कठीण. तिरायत ह्या नात्यान म्हज्यान द्रौपदीच्या मनात कितें घडटा तेंय सांगूंक जाता आनी अर्जुनाच्या मनात कितें आसा तेंय सांगूंक जाता. पूण जेन्ना खुद्द द्रौपदीच बरयता तेन्ना ती अर्जुनाच्या मनांतलें कशें सांगतली तें कठीण. म्हणजे फर्स्ट पर्सनाक बरोवप हें कठीण जाता, पूण त्याच बरोबर तें परिणामकारकूय जाता. कारण पात्र सांगता कथेंतलेंच, भायलो मनीस उलयना, निवेदक सांगना, लेखक सांगना, कथेंतलेंच पात्र सांगता कितें घडलं म्हणटलें. आनी हें वाचप चड उत्सुकतायेचें जाता, बरें दिसता. पूण तें करप कठीण. तरी आसतना तुमी तो कठीण विशय बरे तरेन हाताळ्ळा ह्या कथांनी. हो कथेचे सेवेचो वावर वा साहित्याच्या सेवेचो वावर तुम्ही असोच चालू दवरचो. हांवें जे नाटका विशीं किंवा नवलिके विशीं सांगलां तें जाय जाल्यार घेवचें, नाजाल्यार एका कानान आयकून दुसरे कानान सोडून दिवचें. कारण म्हजे नदरेन लेखकान कितें बरोवचें हें दुसऱ्यान सांगचें न्हय. लेखकान कितें बरोवचें हें लेखक ठरयतलो. म्हाका नांव याद जायना, पूण तो एक युरोपी लेखक जाणें एक बरें वाक्य वापरलां. लेखकान कितें बरोवचें हें कोणेच सांगचें न्हय. सांगतलो जाल्यार इतलेंच सांगचें की ताणें बऱ्यांतलें बरें बरोवचें. मागीर तूं जाय जाल्यार कविता बरय, जाय जाल्यार कथा बरय, जाय जाल्यार नाटक बरय, जाय जाल्यार कादंबरी बरय. पूण अपेक्षा आमी वाचकांनी इतलीच धरची की जें कितें बरयता तें बरें बरोवचें. ताका अमकेंच बरय. म्हाका खबर आसा आमचे मदले कांय भाश्यकार किंवा बरोवपी परीक्षण करपी लोक 150 पानांची कादंबरी कशी म्हणूं येता अशें म्हणटात. पूण तांचे मतान कादंबरी म्हणटा ती इतली दाट जड अशी. महाश्वेता देवीची 1084 की मां ही गाजिल्ली कादंबरी फक्त 136 पानांची. हेमिंग्वेची दी ओल्ड मॅन अँड द सी म्हणटा ती कादंबरी 150 पानां भितरली. पूण कादंबरी ही 300, 400, 500, 600 पानांची आसूंकूच जाय. हें बंधन खंयच्याच लेखकाचेर घालप हें बरोबर जायना. दुसरो एक विचार कांय लोक मांडटात की सामाजीक विशय हाताळूंक जाय, नाजाल्यार तो लेखकच न्ही. कित्याक पौराणीक विशय हाताळ्यार तो लेखक न्ही, इतिहासीक विशय हाताळ्यार तो लेखक न्ही. कन्नड लेखक एस.एल. भैरप्पा हाची पर्व म्हणटा ती कादंबरी गाजली देशभर. सगळ्या भाशांनी तिची भाशांतरां जाली. त्याचेर बरयल्या महाभारताची वेगळ्या तरेन बरयली. म्हणटकच अमुकूच आसूंक जाय हो हट्ट कित्याक? सामाजीक भान दवरूंक जाय हें मान्य. कारण तूं अखेर बरयता तें समाजा खातीर.
आणि ते खातीर सामाजीक भान मनात दवरूंक जाय आनी म्हाका जाय तें हांव बरयतलो, हाका गाळी मारतलो, ताका आनी कितें म्हणटलो, हे उपयोग ना. ही गजाल खरी. पूण सामाजीक विशय हाताळूंकूच जाय असो हट्ट कोणें धरचो न्हय. कोणें हाताळ्ळो? वाल्मिकीन हाताळ्ळो, तरी तो व्हड लेखक जावन गेलो. कालिदासान हाताळ्ळो मेघदूत बरयतना सामाजीक प्रश्न, तरी ते व्हड लेखक जावन गेले न्ही आमचे, जांचो आमकां अभिमान दिसता अशें. आनीकूय आयच्या आधुनीक भारतीय भाशांनी जायते आसात जांणी बरें साहित्य निर्माण केलां दुसऱ्या विशयाचेर. म्हणटकच लेखक आपलो जसो पिंड आसा त्या प्रमाणे बरयता. म्हजे नदरेन एक दैनिकाचो संपादक म्हणून जर ही अपेक्षा म्हजे कडल्यान दवरली, हांव समजूंक शकता की हांवें सामाजीक विशय कितें चलतात ते हाताळचे आनी भलतेच कितें फाटल्या इतिहासांतल्यान बरोवचें न्हय, समजूं येता. कित्याक तें दैनीक आनी तो दैनिकाचो अग्रलेख. पूण कथा, कादंबरी, कविता, नाटक हे विशय हाताळटना सामाजीक प्रश्नच हाताळूंक जाय असो आग्रो वा हट्ट करपाची गरज ना. ताचे भायरूय बरें साहित्य निर्माण जावं येता. आनी ते नदरेन आमची महाकाव्यां, रामायण आनी महाभारत, आमचो इतिहास गोंयचो आनी देशाचो, हातूंत इतले विशय मेळटात की त्या विशयांचेर खूब बरें साहित्य निर्माण जावंक शकता. कादंबऱ्यो जावंक शकतात, कथा जावंक शकतात, नाटकांय जावंक शकतात. म्हणटकच हो जो लेखका विशींचो एक हट्ट आसा की तूं जर सामाजीक प्रश्न हाताळना तूं बरो लेखक न्हय, हें चूक. बरें लेखन हें कितें बरयलां तें कितलें बरें काय वायट हाचे वेल्यान ठरता. कसलो विशय हाताळ्ळा हाचे वेल्यान ठरता. कारण तो विशय इतिहासीक आसूंक शकता आनी पौराणिकूय आसूंक शकता आनी तो आयचो सामाजीक विशयय आसूंक शकता. म्हणटकच ही बंधनां जरी हांवें सुचोवणी केली तरी ती बंधन अशें मात चुकून बसून घडचें न्हय. ही केवळ सुचोवणी. दुसरें पुस्तक आसा तें कोंकणी कथा संग्रहाचे इंग्लीश भाशांतर. डॉक्टर विराजबाब महात्मे हांकां हांव परबीं दितां. कारण हें कठीण काम आनी इल्लेशें पेशन्स धरून करपा सारकें काम, सातत्यान करपा सारकें काम, आसनमाणी घालून बसून करपा सारकें काम. भायर चार कडेन भोंवतलो आनी फाविल्ल्या वेळार तें करतलो म्हणत जाल्यार तें जायना. एक पुस्तक जावपाक 10 वर्सां लागतलीं आनी आमकां ती परवडनात. आयज खरें म्हळ्यार आमकां इंग्लीश आनी हिंदी ह्या दोनूय भाशांनी अणकार करपी लोक जाय. जितले चड मेळत तितले बरें. आमचे कडेन खूब उणे आसात किंवा आसात जाल्यार ते आमकां मेळटात. म्हाका याद जाता पण सुमार 50 वर्सां फाटीं साहित्य अकादमीचे तेन्नाचे सचिव डॉक्टर प्रभाकर माचवे गोंयांत आयिल्ले आनी तांचें एक व्याख्यान आमी दवरिल्लें. आनी त्या व्याख्यानांत तांणी आमकां एक उपदेश केल्लो किंवा सल्लो दिल्लो की पळयात, तुमी साहित्य निर्माण करूंक भायर सरल्यात. आतां गोंय मुक्त जालां, वातावरण खूब निवळां आनी तुमच्यांनी तुमचे भाशेची उदरगत करूंक जाता आनी तुमी साहित्य निर्माण करतात हें आपूण जाणा. पूण तुमी साहित्य निर्माण करून जर तें तुमच्याच भितर उरलें जाल्यार ताजी वळख जगाक जावंक पावची ना. तुमकांच खबर आसतलें की हो बरो कथाकार, ही बरी कवयित्री किंवा हो बरो नाटककार, जगाक ताजे विशीं कांयच वळख आसचें ना. हे खातीर उण्यांत उणें इंग्लीश आनी हिंदी ह्या दोन भाशांतल्यान तुमच्या बऱ्या साहित्याचो अणकार करात.
दुसऱ्या भाषांनी जालो म्हणून वाईट काय ना, बरोच. पण उण्यांत इंग्लिश आणि हिंदी आणि त्याचे कारणही ताणें सांगितले की इंग्लिश जगभर चलता. म्हणजे एक पुस्तक जर इंग्लिशींतल्यान आयलें जाल्यार ते जगभर पावंक शकता. त्या भायर हे वाचून कोणाकूय आपल्या भाशेंतल्यान हाजो अणकार करचोय दिसूंक शकता आनी तो करताय. अशें घडलां. म्हणटकच हो एक मार्ग जाता की कोंकणी साहित्य इंग्लिश भाशेंतल्यान अख्ख्या जगांत पातळावपाचो. आतां हे रोखडें सोंपें जाता, एक पुस्तक छापलें की तें जगभर पावता अशें घडना, पूण घडूंक शकता. म्हणजे कशें, आतां हे पुस्तक प्रकाशीत केलें संजना पब्लिकेशन. तांची सगळीं पुस्तकां एमेझॉनाचेर मेळटात आनी एमेझॉना वेल्यान जर कोणूय गोंयकार कॅलिफोर्नियांत आसा वा ऑस्ट्रेलियांत आसा आनी ताका हे गोंयचे संबंदीचे कोंकणीतलें इंग्लीश पुस्तक मेळटा, कोंकणी कळना अशें तरेन वाचपाची संवय ना, जाल्यार तो तें मागोवन वाचूंक शकता. हे जगाच्या चारय कोणशांनी घडूं येता आनी हळू ते वाडचे असो आमचो प्रयत्न आसपाची गरज आसा. हिंदीच्या बाबतींत आमच्या देशापुरतो विचार करूं येता, कारण देशांत हिंदी उलोवपी वा हिंदी समजुपी लोक हो चडांत चड मोठो समूह. हेच खातीर भारतीय संविधानान हिंदी भाशेक केंद्र सरकाराची राजभाशा केल्या. कित्याक चडांत चड हिंदी उलोवपी आनी समजुपी लोक ह्या देशांत आसात. बाकीचे लोक आसात तांचो आंकडो लागला. म्हणटकच हिंदींतल्यानूय हेच घडूं येता. हिंदी मनशान जर कोंकणी कथेचो अनुवाद वाचलो, हिंदींतल्यान वाचलो आनी त्या मनशाक आपली दुसरी एक भाशाय खबर आसा जाल्यार तो ती आपल्या भाशेंतूय तें करूंक शकता. आनी अशे रितीन हें साहित्य देशांतूय वेगळ्या वेगळ्या भाशांनी पावंक शकता आनी जगांतूय वेगळ्या वेगळ्या भाशांनी पावंक शकता. साहित्याक ती तांक आसत जाल्यार खंयच्याय पुस्तकाच्या संबंधान घडचें ना. पूण जें बरें साहित्य आमचे मदीं निर्माण जाता त्या बऱ्या साहित्याच्या अणकारांतल्यान हे साहित्य जगांत आनी देशांत खूब पयस पावंक शकता. आनी निमाणी आमची मोख तीच आसा न्ही, कित्याक अखेरेक महाराष्ट्र 11.5 कोटींचो लोकांचो, कर्नाटक 9.5 कोटी लोकांचे आनी आमी कोंकणी भाशी लोक कितलो, अख्ख्या देशांत 22 लाख म्हणून सेन्सस सांगता. खंय 11.5 कोटी, खंय 9.5 कोटी आनी खंय आमी 22 लाख लोक. आनी तोय बी 4 राज्यांनी वाटिल्लो, गोंय, कर्नाटक, केरळ आनी महाराष्ट्र. आनी अशी परिस्थिती आशिल्ल्यान आमचे भितर लिपीचे प्रश्न आसात. कांय लोकांक कन्नडूच कळटा, देवनागरी कळना. आमच्या गोंयांतूय कांय लोक आसात जांकां रोमन लिपी, लॅटीन लिपीच कळटा, देवनागरी कळना. म्हणजे हाकाय लागून आमचे साहित्य जे पातळूंक जाय, दुसरे कडेन पावंक जाय, खूब कडेन पावंक जाय, तें पावप जायना. ह्यो अडचणी आमच्या मुखार आसात. पूण अडचणी आसल्यो तरी जर आमच्या आंगांत ती तांक आसा आनी आमकां ती इच्छा आसा, खर इच्छा आसा की हें आमचें साहित्य आमी चडांत चड लोकां मेरेन पावयतले म्हणून, जाल्यार तें आमच्यांनी करूं येता. आनी हें इतिहासांत घडलां. आलेश कॉस्ट नांवाचो क्युरेटर आशिल्लो सेंट्रल लायब्ररीचो पुर्तुगेजाच्या काळांत, ताणें 4 खंडांनी बिब्लिओग्राफी तयार केल्या आनी ती प्रसिद्ध केल्या. 4 खंड आसात तेजे मोठे. आनी तो तातूंत सांगता की गोंयकारांनी
14 भाषांतल्यान 20,000 पुस्तकां लिबरेशन मेरेन प्रसिद्ध केल्यात. आता 14 भाषा गोंयकारांच्यो कांय 14 भाशा ना, पूण आमकां 14 भाशे खबर आसा. तातूंतल्यो कांय परदेशी, कांय देशी. ही एक एडवांटेज आसा, किती मोठी एडवांटेज, आनी ताकाच लागून ती 20,000 पुस्तकां जावंक पावली. दुसरी एक एडवांटेज आमकां आसा ती अशी की जो लोक आमचो गोंयकार कोंकणी भाशी 16व्या-17व्या शेंकड्यांत वचून कर्नाटकांत आनी केरळांत स्थायीक जालो, तांच्यांनी डायरेक्टली जो विशय भूषण बाबान मांडलो आनी म्हाका दिसता डॉक्टर विराज बाबानय मांडलो की डायरेक्ट ट्रान्सलेशन, मदीं दुसरो मध्यस्थ घेनासतना कोंकणींतल्यान ते भाशेंत. हे आमच्यांनी कर्नाटकांत कोंकणींतल्यान कन्नड करून येता, हे आमच्यांनी केरळांत कोंकणींतल्यान मल्याळमांत करून येता, हे आमच्यांनी कोंकणींतल्यान मराठींत करून येता, आनी हे आमच्यांनी कोंकणींतल्यान इंग्लीश पुर्तुगेजूय करून येता. हे आमच्या तातांत आसा. इतले भाशा कडेन आमचो संबंद इतिहासाक लागून आयिल्लो आसा. आनी घडये तो पिंडूय आमचो, कारण इतिहास वाचत जाल्यार कळटा की कितलीश्या राज्यांनी, राज्यांत आदले काळांतली आयची दुभाशी असताले ते गोंयकार असताले वा कोंकणी भाशी असताले. दुभाशी कारण प्रत्येक राजाक दुभाशी लागतालो दुसऱ्या कडेन व्यवहार करपाक, आनी हे दुभाशी चडशे गोंयकार असताले. ताजे कारण गोंयकाराक एक परस चड भाशा येताल्यो. जर तो पिंड आमचो आसा जाल्यार आमी ताका सारें उदक घालून वाडोवपाची, केळोवपाची गरज आसा. हांगा परत एक सुचोवणी म्हाका करीन दिसता. आमचे मदीं जायते साहित्यीक आसात आनी अणकारपी आसात. डॉक्टर विराज बाबय आसात. एक सुवाय आसा, एक सुविधा आसा. साहित्य अकादमी समकालीन हे हिंदी मॅगझीन आनी इंडियन लिटरेचर नावाचे इंग्लिश मॅगझीन दर वर्साक 2 अंक काडटा. 6 म्हयन्यांनी एक अंक. 6 अंक येता. सॉरी, 2 म्हयन्यांनी ना, म्हाजो बाबा म्हाका सारको केलो. 2 म्हयन्यांनी एक अंक येता. 6 म्हयन्यांनी 2 म्हयन्यांनी एक अंक येता. म्हणजे वर्साक 6 अंक. ते 6 तकलेंत उरले ते वर्साक 6 अंक येतात. हिंदी आनी एक इंग्लिश. इंडियन लिटरेचर म्हणटा तें इंग्लिशीन समकालीन हिंदीत येता. आनी ह्या अंकांनी साहित्य आसता तें खंयच्याय एका भाशेंतलें नासता. वेगळे वेगळे भाशांतले ट्रान्सलेटेड साहित्य आसता. केन्ना कथा आसतात किंवा केन्ना कथा, कविता, परीक्षणां असतात पुस्तकाची, आनी त्या परीक्षणाक लागून लोकांक कळटा की अमकें एक पुस्तक अमक्या भाशेंत आयलां आनी तें बरें जालां, किंवा त्या पुस्तकाचो अणकार प्रसिद्ध जाला. तो वाचपाची इच्छा आसत जाल्यार तें वाचूं शकता. म्हणटकच अशें जावंक शकता की निलिमाबाईन एक कथा बरयली आनी त्यो 10-14 जाय मेरेन रावपाचें ना. ती काडून डॉक्टर विराज बाबा कडेन धाडली. तांणी बी सगळो संग्रह भाशांतरीत करतलो म्हणून रावपाचें ना. त्या कथेचें ट्रान्सलेशन केलें इंग्लिशीन आनी ती इंडियन लिटरेचराक धाडली. जाल्यार ती कथा काश्मीर धरून कन्याकुमारी मेरेन सगळ्याक पावतली, देशभर पावतली. ही सुविधा आमचे कडेन आसा. हीच गजाल हिंदीची. हिंदीच्या बाबतींत आमकां आज अडचणी येतात. हिंदी अनुवादक मेळनात. युनिवर्सिटींत अशी हिंदी डिपार्टमेंट आसा, कितलोसो लोक शिकून भायर सरिल्लो आसा, पूण कित्याक कोण जाणा अनुवादक मेळनात. आनी ताका लागून जो मोठो समूह आहा आमच्या देशांतलो हिंदी भाशीक, त्या लोकां मेरेन पावप कठीण. समकालीन
हे हिंदी दर 2 महिन्यातल्यान एक फावटी येता. हांगा तेच घडूंक शकता. जर एका हिंदी अनुवादकान निलिमाबाईचे कथेचो हिंदी अणकार केलो आनी तांकां धाडलो आनी तो तांकां मान्य जालो जाल्यार तो छापून येता आनी तो देशभरांतल्या कितल्याशा लोकां मेरेन पावता. आनी मागीर तातूंतले कोणाकय दिसता की हाजो अणकार आपले भाशेंतल्यान करचो आनी तो तसो अणकार जालो जाल्यार आनीकय लोकां मेरेन तें पावता. हे सुविधेचो लाभ म्हजे नदरेन घेवंक जाय तितलो आमी अजून घेवंक पावले ना. आनी पावले नात ताजें एक कारण ही अनुवादनाची अडचण. ट्रान्सलेशन करून घेवपाचे बाबतींत ज्यो अडचणी आमचे मुखार आसात ताका लागून भूषण बाबांनी पळयलो आसतलें तें की हे अंक जर काडून पळयले समकालीनाचे किंवा इंडियन लिटरेचराचे तातूंत कोंकणी खूब कमी. खंयच्याय एका अंकात इल्लेशें कितें आयिल्लें मेळटा. चडशा अंकांनी कोंकणीचें नांवच मेळना. म्हणटकच ते वाचतल्याची समजूत अशी जावं येता की कोंकणी साहित्याका जर मान्यताय दिल्या गोंयची ती राजभाशा पूण साहित्य बरें निर्माण जायन अशें दिसता की त्या हातूंत खंयच कांयच वाचूंक मेळना. हो गैरसमज. पूण हो गैरसमज घडटा कित्याक आमचे कडेन हें काम कमी पडटा. दिनेश बाब मणेरकार हांकांय परबी दिवंक जाय कित्याक तांणी आतां इल्लेशें हाजेर कॉन्सन्ट्रेशन वाडयलां की फक्तच कोंकणी पुस्तक काडून त्या लोकां पर्यंत पावोवन उपयोग ना तर ताजे अणकार ताजी भाशांतरां उण्यात उणी इंग्लीश हिंदींतल्यान जावची दुसऱ्याय भाशेंतल्यान जावची असो प्रयत्न चलयला. पूण हांव जाणा तांचे कडेन लागींचो संबंद आशिल्ल्यान हांव जाणा की एक पुस्तक आसा एकदम बरें पुस्तक ताजें इंग्लिशीन हिंदीन भाशांतर करूंक जाय मनीस मेळटा. इंग्लिशीन करपाकय खूब थोडे मेळटा. म्हणटकच हे नदरेन हे काम जर बरे तरेन जालें जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणी साहित्याचो आनी कोंकणी भाशेचो खूब मोठो लाभ जावं येता. हे कर्नाटकांत घडटा. कन्नड कोंकणी भाशीक लोक लक्षांत धरात. कन्नड मनीस न्ही. आमी उदो सांगलो तशें कर्नाटकांत आमकां एक सुविधा आसा की आमचोच लोक कोंकणी भाशी लोक कन्नडांत घालतात आनी केरळांत एक आसा पूण केरळांत तितलें घडना. पूण कर्नाटकांत आमचेच लोक अनुवादक म्हणून अशे फुडें सरल्यात की ते फक्तच अनुवाद करनात. तांचो प्रकाशकां कडेन संबंद आसा. ते प्रकाशका कडेन दितात ताचें प्रकाशन करतात आनी प्रकाशकांचे बूक स्टॉल आसात थंय ती विकतात. तुका कसलोच हुस्को लागना. एक फावटी त्या अनुवादकान आपूण हाजें कन्नड करता म्हणून सांगलें की फुडलें सगळें ती करतात. आनी प्रकाशन जर आमी हांगा गोंयांत केलें आमी करचो खंय खपयतले कन्नड पुस्तक. पूण जेन्ना बंगळुरूचो किंवा मैसूरचो कोणूय प्रकाशक तें प्रसिद्ध करता तेन्ना तो सगळे कर्नाटका भर कशें पावोवचें ताची वेवस्था तो करता. ही सुविधा आमचे कडेन आसा. म्हणजे हे सुविधेचो उपयोग जितलो आमी करीत तितलें आमचें साहित्य चडांत चड लोकां मेरेन पावतलें हे विशीं इल्लो दुबाव ना. आतां हांगा आमचेर जबाबदारी येता ती इतलीच. आमचेर म्हणटा आसतना हांव साहित्यिकांचेर म्हणटा. बऱ्यांतलें बरें साहित्य निर्माण करपाचेर लक्ष दिवप. मोठ्यांतली मोठी कादंबरी न्ही बऱ्यांतली बरी कादंबरी. 400 पानांचें नाटक न्ही फक्त 100 पानांचें नाटक जाल्यार जाता पूण तें बरें नाटक. अशे रितीन जर आमी फुडें गेले तर आमच्या साहित्याक खूब बरे दीस येवं येतात. परत एक फावट हांव निलिमाबाय तुका परबी दिता. डॉक्टर विराज बाब तुमकांय परबी दिता
आणि मागता की तुमचे लेखणेंतल्यान हे साहित्य अशेंच निर्माण जायत रावचे आणि ते वाचपाची संद आमकां मेळची. देव बरें करूं भोवमानेस्त उदय बाब. तुमची मोलादी उतरां आमकां लागली. ती सगळी फुडाराक निलिमाबाई वापरतली अशी आस्त बाळगिता. संजना पब्लिकेशन आणि मोंगरे घराब्याच्या वतीन एक याद म्हणून मोगाची भेटवण भेटोवया. हांव निलिमाबाई कडेन मागता तांणी भोवमानेस्त एडवोकेट उदय बाबा भेट भेटोवची. तशेंच भोवमानेस्त डॉक्टर भूषण ढाबे हांकांय भेट भेटोवची. अक्षय मुंगरे हो म्हजो भाव. मम्माच्या पुस्तकां खातीर पुस्तकां येवपा खातीर अक्षय खूब वावुरला. तो मम्माच्या फाटल्यान लागता म्हणून मम्मा आज 2 कथा संग्रह उजवाडाक हाडपाक शकली. हांव मागता ह्या इन्स्पिरेशना कडेन ताणें उपकाराचें उलोवप करचें. आयचे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त उदय बाब भेंब्रे, भोवमानेस्त डॉक्टर भूषण भावे आणि भोवमानेस्त आमचे विराज महात्मे बाब, जमिल्ले सगळे सोयरे साहित्यीक कंट्रिब्युटर. सॉरी म्हणजे कोंकणी इतली बरी ना, 1-2 इंग्लीश शब्द येत. कुटुंबाचे सगळे वांगडी, भुरगीं आनी सगळे जमिल्ले लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. आज म्हाका खूब खोशी आनी अभिमानान हांव हांगा उबो रावलां. एक न्ही तर 2 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्या आनी ताजे खातीर म्हाका खूब खूब खोस भोगता. सगळ्यान पयलीं सांगपाचें म्हळ्यार आमी 2 वर्सां फाटीं नवो निश्चेव हें पुस्तक छापलें. हांव अमेरिकेन आसता, म्हजें कुटुंब थंय आसता. थंय वचून सांगलें आमी म्हणजे वांगडी जे काम करतात तांकां कोंकणी पुस्तक छापलां. पूण तांचो पयलो प्रश्न आशिल्लो की आमी इंग्लीश केन्ना पुस्तक. सो ताजे खातीर डॉक्टर विराज महात्मे बाब, तुमकां देव बरें करूं. हांव जाणा हो इट वॉज नॉट व्हेरी इजी. तुमी म्हाका आमी उलयताले वचून त्या प्रमाणे एक रात फूल तुमी बसले आनी 10 ते 11 म्हणजे तुमी खरो तो न्यू डॉन केलो. एक 2 काणयो वाचल्यात खरें सांगचें जाल्यार. शैली जी म्हणजे आवयची आसा ती सहजपणे तुमच्या मुखार दवरपाक ताणी खूब वारो केला. म्हाका अशें दिसता की नवो निश्चेवाची सावळी जी आसा कोंकणी ताका इंग्लीश ताणें आवाज दिलो. देव बरें करूं तुमकां. दिनेश बाई आमचो, हांव ताका म्हणटा जादूगर. कित्याक हांव दिनेश बाईक फक्त फोन करून सांगता दिनेश बाई हांव जून म्हयन्यान येता आनी हें पुस्तक जावंक जाय. सो मागीर तो फाटल्यान कशी सुत्रां गुंडायता, कशी तुमच्या फाटल्यान लागता आनी कशी ते घडोवन हाडटा ते दिनेश बाईच जाणा. पूण एक आनी गजाल सांगचीशी दिसता म्हाका. आजूच म्हाका कळ्ळें की पुस्तक काल म्हणसर पसून छापून येवं नाशिल्लें. कितें तरी प्रॉब्लम जालो, टॅक्निकल इश्यू, आनी दिनेश बाईन कशे भशेन हें करून ती पुस्तक आज हाडलें. म्हणून तुमकां खूब देव बरें करूं दिनेश बाई. आनी हांगा म्हाका दिसता की जशें इंग्लिशीन एक म्हण आसा, इट टेक्स द विलेज टू रेज अ चायल्ड. म्हणजे भुरग्याक वयर काडपाक आख्खो गांवाचो आदार जाय. तसो खूब जाणांनी आदार केला. थोड्यांनी मोटिवेशन करून आवयक बरोवपाक हें केलां. थोड्यांनी फिडबॅक दिला. सगळ्यांची नांवां घेवंक जावची ना, चुकली जाल्यार माफ करात. पूण कलानंद बांबोळकार बाब तांणी चित्रकार आमचो उमेश नायक हांणी न्यू डॉन हाजें लेआउट केला. ऋषिकेश आठवले हांणी स्वर्गांतल्यो गाठी हाचो लेआउट केला. रामा हरवळकार आमचे प्रिंटर, कल्पना देसाय हांणी टायप सेटींग केलां. आनी मिताली केटरस तांणी आमकां सुरबूस च्या आनी स्नॅक्साचो
व्यवस्था केली, तांकां एक देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट आवयची जर हांव उपकार मानूं जाल्यार ते नाटकी दिसतलें, सो ते करना. पूण आवयची एक 2च उतरां सांगता आनी सोंपयता. सो आवय म्हजी अशी की तिजो अनुभवाचो जो सार आसा तो उतरान कसो विणचो ही तिची तांक अशी म्हाका दिसता. आनी एक गजाल सांगची दिसता, हांव सदांच सकाळीं सांजवेळ तुमच्यातल्यान फोन करता, आमचो टायम डिफरन्स मातसो आसा. सो हांव फोन करता तेन्ना एक दीस हांवें पळयलें जाल्यार तिच्या दोळ्यान दुख्ख आसा. म्हणजे कितें जालें, हांव काचाबूल जालो, कितें जालें काय, घडलें काय फाटल्यान. पयल्यार ही बरयता आनी हांवें कितें जालें गे, सगळें सारकें आसा. हय सगळें सारकें आसा, हांव फक्त ते कथेन हांव मातशें वाचून सो सांगपा म्हळ्यार तिजो जो जी मनाची ही आसा तातूंत ती कथा दिसता. आनी म्हाका अशी उमेद आसा की आनी आस्त आसा की जशी पळय कथेची पात्रां आसात, ती पात्रां म्हाका दिसता ती कल्पनेची पात्रां न्ही, ती पात्रां आमचे भितर आसात सगळीं समाजाची. ताची समाजाची आमची जी पात्रां आसा तातूंतली एक प्रतिबिंब. आनी म्हाका दिसता अशी म्हाका आस आसा की जेन्ना तुमी पुस्तक वाचतले तेन्ना ही पात्रांची हार जैत जे जाता तांकां दूख खोशी हातूंत तुमी वांटेकार जातले वाचता आसतना. आनी म्हाका अशें दिसता की हें पुस्तक तुमी तुमच्या काळजान म्हाका जागो दितले. इतलें सांगून हांव 2 उतरां म्हजी सोंपयता. देव बरी करूं सगळ्यांक. सगळ्यांत